चार जण येऊन थी केली तरी गडबड करताले तांकां तुम्ही धरलो, तांकां चोप दिलो आणि त्याच्या नंतर ताणी सांगलें की आपल्या आमकां सगळ्यांनी सुभाष फळदेसायान ह्या मिटिंगेक गोंधळ घालपा खातीर धाडल्या। तुम्ही म्हणतात की सगळ्या लोकांनी तांकां धरले, पकडले आणि तांकां मार दितकच ताणी सांगलें सुभाष फळदेसायान आमकां ह्या ठिकाणाचेर धाडल्या। आता जो व्हिडिओय आसतलो तुमकां ते प्रसिद्ध करा आनी सुभाष फळदेसायान धाडला म्हणून। आता ते व्हिडिओ फुटेजेस आसात, तुम्ही म्हणतात क्लेम करता व्हिडिओ फुटेजेस आमचे कडेन आसात, तांकां आमी वळखतात, ते नावेलीच्यान आयले, तांचे पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्या। हांव मागतां आमचे सगळे पोलीस पीआय आसतले किंवा तांचे वरिष्ठ आसतले हांकां ताबडतोब तुम्ही ताब्यान घ्या, हांची चौकशी करात। जेन्ना सुभाष फळदेसायाचें नाव घेतले म्हणटात जाल्यार तुम्ही हे करपाक जाय। फक्त स्पष्टीकरण इतक्या खातीरच दिता की एक न्हय, दोन न्हय, 50 व्हिडिओ तुम्ही एका फाटल्यान एक काढीत आसात, आमची बदनामी करीत आसात। लोकय संभ्रमान पडटले की सुभाष फळदेसायाचो तातूंत भितर आस्पाव ना जर जाय जाल्यार तो स्पष्टपणान मुखार येवन जनतेक कित्याक सांगना म्हणून एक बारीकसो प्रयत्न आसा। हाचे फाटल्यान म्हजे जे कितें बदनामी जातली ताका हांव परत प्रत्युत्तर दिवचो ना। म्हजे वतीन म्हजे मतदारसंघातले कार्यकर्ते आपल्याक शक्य आसा त्या प्रमाणे उत्तर दितले। हाचो अर्थ असो न्हय आमी मार बडव किंवा गुंडगिरी ह्या हातून वचचे ना। आमी क्लियर टाइम आमचे मॅन्डेट जे आसा ती भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार कोणी आसूनी तांचे वडच्यान दवरतले। भारतीय जनता पार्टीक ह्या मतदारसंघातल्यान परत एक फावटी गोंय सरकारा भितर आमदार निवडून दितले। की हे कार्य केले नंतर आमकां खंय तरी सहानुभूती मेळटली। सहानुभूती करपा खातीर दुसऱ्याच्या या चारित्र्याचेर, दुसऱ्याच्या या सगळं वैयक्तिक असे आरोप तुम्ही करचे नाही।